डीम कन्वेयन्स जातलो आनी स्टॅम्प ड्युटी तितून आमी चेंजीस करून तांकां सिर्फ फक्त 1000 रुपीज वो तेंच्या कडल्यान स्टॅम्प ड्युटी चार्जीस जे आसा पळय न्हू हे कलेक्ट करतले. त्या खातीर तांकां कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो बेनिफीट मेळटलो. स्टॅम्प ड्युटी तितून आमी बदल केला आनी फक्त 1000 रुपया केला आनी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन करून फक्त तेंच्यांनी 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी फ्लॅट हो आपल्या नांवार करूं येता. ड्युटी वेगळी वेगळी आसा सर ती हय, स्टॅम्प ड्युटी जी आहा पळय ती वेगवेगळी आहा. म्हणजे इट इज इन द नोटिफिकेशन तेजो रोखडोच येतलो. कोस्टल आनी मेन सिटीज ही एक कॅटेगरी. ताज्या उपरांत बी कॅटेगरींतल्यो सिटीज म्हणजे म्युन्सिपालिटीज लायक सांगे, केपें, बिचोलीम अश्यो म्युन्सिपालिटीज आनी सी कॅटेगरी इज इन रिमोट विलेजीस. तांकां एकदम कमी आसतली. तेजो नोटिफिकेशन रोखडोच सरकार काडटले. त्या अनुसार तांकां स्टॅम्प ड्युटीज जी आहा पळय न्हू ती पे करची पडटली. पण हातूंतल्यान एक समाधान जातलें, ज्या गोंयकारांनी 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं जे फ्लॅट घेतलेले आज ते परत म्हणजे सामके पाड कंडिशनान आसा, तांकां बांदपाक परत मेळना. हांकां तेजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. त्या खातीर समेस्त म्हाका गोंयकारांक रिक्वेस्ट करीन दिसता की जेंच्यांनी हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी करूंक ना तांच्यांनी बेगिनात बेगीन करच्यो. रेरा येवच्या पयलींचे सगळे प्रॉब्लेम आसतले. हेका आमी स्पेसिफीक नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत ताका पिरियड आसतलो. विदीन दॅट पिरियड तांच्यांनी हे सगळें कंप्लीट करून घेवचें पडटलें. दे विल गेट दीस बेनिफीट फॉर ऑल. हे आतां सगळ्या जाणांक तेजो बेनिफीट मेळटलो. तेजो पयलो रिडक्शन इन द. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.